नमस्कार. आयचो ब्रेस्तार भोव महत्वाचो कोंकणी भाशेंतल्यान ह्या कार्यक्रमांत आमी आसा. ब्रेस्तार असो हो दीस एक महत्वाचो कित्याक म्हळ्यार 1972 सर फॉर मार्क वर्ल्डराक संपादक जावन आनी ती घडी आनी तो वेळ कोंकणी चळवळींत एक म्हत्वाचें पात्र काण गेला. 1982 कोंकणीक 8व्या वळेरांत कितें मान्यता मेळ्ळी आनीक 1982 कितें आकाशवाणी मंगळूर आरंभ जाली. 1974 कितें मंगळूरांत कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटक आरंभ जालो. तांच्या ह्या टायमाचेर जाल्लो एक प्रक्रिया जावन आसा. आनीक राखण्याचो संपादक जावन एक मंगळूर डायसच्या एक मेजर कोंकणी उलयतल्याच्या मोदे एक संपादक जाल्ल्यान तांणी केल्ली ती कामां फॅमिली विथ एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणल्यार बरें एक कोंकणी चळवळींत एक प्रमुख पात्र. तांच्या मदीं सकड राखीबाब बोरकर जावं दी या मंगळूरचो पंचकथायेचो बी बाळिगे जावं दी या इतर सबार हांवें नांव काडल्यार कोणाचें नांव उरता कोणा म्हणल्यार बेदिसता. तितले चड कोंकणी लेखक सरस्वतीच्या न्हंयच्या उगमाकडे तावन थंय तावन सकयल केरळाच्या बोर्डर हांगसर जण आसा. आनी तितल्या मदें एक पद्र्याप एक लिंक जावन एक सूत जावन सगळ्याचें सूत जावन पुलां विंगड विंगड गुंतताले न्हय बट एक सूत जावन एक विकार एक पद्र्याप एका राखणो म्हणल्या सतोड्यांत काम करता. आनी हें काम कितलें यशस्वी जालें म्हळ्यार तांणी ताच्या उपरांतली पिळगी एक लेखकांची रचून दवरली. आज डॉक्टर एडवर्ड नदरे जाल्यार जेरी निड्डोडी जाल्यार एडविन J.F. डिसूजा आनी हांव रेमंड डिक्रो जाल्यार या डॉल्फी कास्या जाल्यार या इतर सबार कोंकणींतले आयचे कोण लेखक आसात तांणी तरबेती शिबिरां मंगळूर आसा केल्ल्या वरवीं आमी कोंकणींत आयिल्ले हांव म्हणयत. एक पत्र एक समुदायाचें एक 150-200 दिग्गज काणयोन एक पत्र आसा जाल्यार कोंकणीचें कितें प्रक्रियेत तें काणयोन कोंकणी चळवळ कशी करियत म्हणल्यार फादर मार्क वर्ल्डर एक भोव यशस्वी आनी भोव सारकें एग्जाम्पल जावन आसा. त्या करून कर्नाटका कोंकणी अकादमी आज मुखार आयल्या तांकां सन्मान करूंक आनी तांचे हे मीट द ऑथर आनीक चळवळीकाराक सन्मान म्हणले हे कार्यक्रम आज मानून घेवन तांच्या मुखार करून आमच्या मदें आसात कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे आतांचे रजिस्ट्रार आमचे मोगाचे मनोहर कामत माम ते नवेच जाल्यात. तितले आसा आमचो गोपी भट माम कोंकणी अकादमीचो सदस्य. तितले आसा नवीन नायक एक उत्साही दोगी जण तरणाटे हांगासर आसा. मुखली कोंकणी कितें जाल्यार आमच्या तरणाट्याच्या हातांत आमी गार्नियर गेल्ल्यांच्या हातांत न्हय. आनी मार्क वर्ल्डराची सांगत आसो एक आमकां एक म्हळ्यार तांच्या 85 वर्साच्या 85 पोर आमी 90 वर्साच्या आमच्या पैमामाक सन्मान केलो. आज आमी 85 वर्सांच्या कोंकणी आनी त्या वेळारची अकादमी जाल्ली 1995 आनी 95 पयले पयशे बल्सांतले हातात घालचे अकादमींतल्यार पयशे आमी बल्सांत घालचे आपणाच्या बल्सांत हात घालून हे पळय चळवळ करतले. तो एक बरो विशय आमी आयडेंटिफाय करचो जालो. त्या देखून आमी आसता का अकादमी रायटली हें काम करूंक ओपल्या खातीर तुमकां देव बरें म्हणटा. आमच्या B4 जावनची कोंकणी भाशेंतल्या नेकेत्रां कार्यक्रमाच्या हातूंत तुमी एक बजेट धरून हें काम आसा करून केल्या. आमचो डॉक्टर पै हाका आमी उडास काडटा कित्याक म्हळ्यार तांणी ते आसले जाल्यार वैद्यो नारायण हरी सगळ्यांक तांचे वखद जाता आमकां. त्या देखून तांचो आमकां उडा जाता. ते कामान ती बँगलोर गेल्यान आज आमकां ते येवनात. पण तुमी त्या चळवळींत एक कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटक आरंभ करूंक एक प्रमुख पात्र एक लिंक म्हणयत. सगळ्यांच्या मध्ये लिंक म्हणया सांगा भाशा मंडळाची त्या हांची तुमी कशे लिंक जाल्यार. हांव राखण्याचो संपादक जावन 1917 आनी 2 इस्वेंत फेब्रुवारींत नेमाक जाल्ल्या तवळो ताच्या पयले म्हाका राखण्याचो पयलो संपादक मोन्सिन्योर सिल्वेस्टर मेनेझस म्हणून ताची वळख आहली. ताणें ताच्या फुडारपणाकाल हे म्हज्या फाटल्यान म्हणल्यार कोंकणी बूक
हांवें संपादन करून प्रगट केल्लो तो कोंकणी तीच बिल्ली म्हणसर सिलामिनेजान ताच्या उपरांत हांव बेंदोर रावतालो त्या वेळा बेंदोर फादर G.P. नाजरेत म्हणलो आसलो कोंकणींतलो प्रवीण ताका कोंकणी मात्र न्ही ग्रीक लॅटीन आनीक हिब्रू ह्यो भासोय कळीत आसल्यो आनी मागीर ताणें मस्त कोंकणीचें काम केलां कॅथोलीक क्रिस्तांव समर्थीचे कोंकणी लिथुर्जीक बूक म्हणटात पब्लीक वर्शीप ताचे बूक पुरा पुजा करचे बूक पुरा लातीन भाशेंत हांव कोंकणी भाशांतर करूंक ताणें मुखेलपण घेतिल्लें ते सांगता हांव आसलो फादर अलेक्झांडर सोज म्हणून आसलो मागीर फादर लॉरेन्स फर्नांडीस म्हणून आसलो मागीर गोंयचे आसले ते जाण बॉम्बेचे 2 जाण मागीर हेर आमच्या मंगळुरीकार कैंपळ्या कडेन आसात तांचे कडेन प्रतिनिधी आसले आमी सुमार 12-13 जाण सांगाता मेळोन सुमार 10-12 कॅम्पां करून ते बूक आमी भाशांतर केले ह्या सगळ्या वातावरणांत कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटक जाय जे म्हणून म्हाका बगलें G.P. नाजरेतागी बगलें ताणें पयलें सुचना दिलें म्हाका आनी राखणेच्या दफ्तरांत आमी 3-4 सभा चलयल्यो तातूंत B. बाळेकर पयलो आयिल्लो ते मागीर दामोदर प्रभू मागीर G.G. वासुदेव प्रभू पंचगत B. बाळेकर स्थापक मागीर दामोदर प्रभू मागीर G.G. वासुदेव प्रभू म्हणून एकलो आसलो तो मागीर दुसरे मागीर आमचो भंडारी एकलो आसलो नांव पुट्ट उलयसना म्हाका तो आसलो मागीर उरले सारस्वत सांगाता मागीर कुडमी आमचो एकलो गौडा म्हणून एकलो आसलो मागीर सान लुईस कॉलेजींत तो कोंकणी डिपार्टमेंटाचो हें जावन ह्या क्लार्क जावन ताणें काम केल्लें आतां सरला तो आसलो ते कडेन पुरो सांगाता मेळोन आमी तर्क चलयले आनी कशी भाशा मंडळ सुरू करचें म्हणून चापरा देखो आसता आमचो मुखेली कित्याक व्हडलो कवितो तो व्हडलो कवितो आनीक आकाशवाणी बॉम्बेंत आसलो पैनारी संपादक जावन आसलो पैनारी साप्ताहीक असो आनीक आकाशवाणी ताणें भाशणां केल्लीं कविता वाचल्ली आनी गोंयांत ताची कविता बारी नांवाडीक जाल्ली आनी उपरांत ताका केंद्र साहित्य अकादेमी केंद्र साहित्य अकादेमीचो ताका हें मेळ्ळो पुरस्कार मेळ्ळो तशें तो ताका अध्यक्ष केलो मागीर ऑस्टीन डिसोजा प्रभू म्हणल्यार तरणाटो बारी 3 पेपरां चलयतालो मित्र काणीक आनीक जलो म्हणली तशें तो आमी सकयल सांगाता मेळोन तो कार्यदर्शी मागीर उपाध्यक्ष B. बाळेगाव पळय ताका केल्लो सुरूच्या हांव खजानदार वय स्थापक खजानदार आनीक इतल्या आमी प्रचार केलो राखण्यार्गी 3-4 म्हयन्यांनींत आमकां 100 वयर संदे मेळ्ळे तारीख 1972 इसवेंत जानेराच्या 1 तारखेर सान लुईस कॉलेजींत संघटन अस्तित्वाक आयलें ताच्या आमी एक हें केल्लें कोंकणी बुकांचें प्रदर्शन केल्लें TMA पाय मणिपाल ताणें उद्घाटन केलें मागीर के पै आयिल्लो मागीर मणिपालतान समाजान आयिल्ले अशें आमी केरळतान एक आमचो मल्ल्या पुरुषोत्तम मल्ल्या आयिल्लो मागीर रमेश पाय तो तरणाटो आलो जाला मागीर बॉम्बेतान J.B. मोरायस मागीर बैंदूर देवराया नाटककार आनी सकयल पुरा बैंदूर तो आयिल्लो मागीर दुसरें गोंयांत हांव चंद्रकांत केणी राष्ट्रमत पत्राचो संपादक दिसाळ्या पत्राचो संपादक आसलो वय ताच्या मुखेलपणान रवी पंडीत कवी मागीर बाकेबाब बोरकार आयिल्लो मागीर रवींद्र केळेकार आयिल्लो मागीर हेर साबार जाण 30 जाणां आयिल्ले तांकां सगळ्यांक रावोंक हांवें बेंदोर सेंट एग्नेस स्पेशल इस्कॉल म्हणून सुरू जाल्लें हें स्थापन जाल्लें मात्र जाला उक्तें जावंक नवें बिल्डींग बांदिल्लें त्या बिल्डिंगान सगळ्यांक रावोंक आनी पुरो हांवें वेवस्था केल्ली करूंक जालें तशें आमी करून ते रावल्ले 3 दीस रावल्ले मागीर एक दीस पयले हॉटेलांत रावल्ले आमी हांगा आंबाणटेर एक आमचें कोंकण्यांचें हॉटेल आहलें कोंकणी हॉटेल ताजमहल आनी एक नांव थोडें थंय रावल्ले मागीर उरले 3 दीस थंय रावले आनी कोड्यार सकले बरें भोंवले हांव
मागीर हाचे कार्यक्रमां तीन आमी भाशा मंडळाची एकच दीस न्ही सुरू केल्या दिसा थोडी भाशणां आनी नाटक केलें आसलें. दुसऱ्या दिसा हें प्रदर्शन बुकांचें प्रदर्शन आनी कडेन असलें इनागुरेशन हें केलें उक्तावण जाल्या उपरांत मागीर सेमिनार आमी कोंकणी साहित्या विशयांत नाटका विशयांत आनी हेर कोंकणीच्या विशयी आमी हें केलें सेमिनार केली म्हळ्यार भासाभास केली आनीक प्रमुखांनी भाशणां केलीं तर्क आसलें जेवण आनी सगळें तेंत आमी ऑर्गनायज केल्लें. मागीर 3 दीस हांगा ते रावल्या उपरांत आयले सैऱ्या रावल्या उपरांत रवास्ता केल्या उपरांत मागीर थोड्यांक हांवें ताज महालांत रावन केल्लें. वय बाकी बोरकार वय खंय ते प्रकार मागीर ताची हें जाल्ली कार्यक्रमां मागीर कार्यक्रम जावन तुमी कर्नाटका बरोबर भोंवल्यात न्हय. वय त्या वेळा दामोदर कमिटी केलो. वय बी बाळेगा आनी दामोदर प्रभू म्हणालो म्हाका आमी हांगा तर खोलयेळांत केल्या पावना कर्नाटका कोंकणी भाशा मंडळ म्हूण केला आमी देखून आमी दुसऱ्या कोंकणी आसले जाण आसले जाग्यार वचलें. पयलें मैसूर गेले हांव मागीर बेंगलोर 2 दीस रावले आमी. न्ही हाचें कोणाचें वता दामोदर प्रभूचें दामोदर प्रभूचें प्रिमियर कार ताच्या कारार गेल्ले आमी. वय वय कार वय डॉल्फी कशें आमचे वटे आयलो तो तरणाटो तो खोडयाळ प्रेसाचो तो क्लार्क जावन नेमाक जाल्लो मात्र डॉल्फी लोबो तो कशें तोय आसलो आमचे वाटो. आमी आसान थंय ल्हान संघटन पयल्यान बरें येयल्लें तांकां बरा थंय भाशणां केलीं. मैसूर वल्लीवाग्गा आनी हेर मेळ्ळे सिल्वेस्टर डिसोजा म्हणून कडेन दयानंद प्रभू म्हणून एकलो तो थंय पाद्र्याब थंय आमी भाशणां केलीं. परिणाम जावन ताच्या उपरांत सावथ मयूर 1909 आनी 2 इस्वेंत आमकां 2 इस्वेंत आमकां 8व्या वळेरेंत मेळटाना राव फावंडेशन कशें पडलें ताच्या पयलें 1917 4 इस्वेंत भाशा मंडळ सुरू केल्या उपरांत आमचो वावर सगळ्या कर्नाटकांत आमी चलयचे म्हणल्या खातीर बेंगलोरांत 2 दीस रावन आमी थंय मस्त जाणां संघटन करून सकट केल्या उपरांत गोंयां गेले हांव. गोंयां आमी हांगा एक बस करून गेल्ले हांव कित्याक म्हळ्यार तेंच्या 10वी कोंकणी ताका अखिल भारत तातूंत चटर्जी असो केंद्र साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष चटर्जी आयिल्लो ताणें एक लांब भाशण केलें कोंकणीच्या विशयान तो भाशा तज्ञ आनी ताणें केल्लें भाशणांत आमी सकट प्रभावी जाले. हांवें बारीक प्रभावी जाल्लो. फाटीं येवन मागीर आमी हांगा मंगळुरांत एक भाशा हाचें अखिल भारत कोंकणी साहित्य परिशदेचें हें करीचें अधिवेशन बसका ह्या अधिवेशन करीचें म्हणून आमकां बगलें. हांगा के पाय कडेन आमी परतले. तुवें स्वागत समितीचो अध्यक्ष जे आनी कार्यालय सिंडिकेट बँक अंपणघाट्यार सिंडिकेट बँकांत कार्यालय उक्तें गेलें आनीक राखण्या ऑफिसान तें कार्यालय आसलें पूण थंय ते थोडी जमात्यान चलयल्यो आनी अशें आमी तयारी केली. ना वय मणिपाल आसलें. TMFM आमकां मस्त सहकार दिलो. उरल्यांनी मस्त हांगाच्या सारस्वत भावानी सहकार दिलो आनी अशें आमचो बेसायब बाजेल चौधरी हाका उक्तावण कार्याक आयिल्लो ताणें भाशण केल्लें. मागीर हाच्या परिशदाक व्हडल्या तरान आमी हें केलें. पयलो हांव त्या असो काय म्हणटात वय कार्यदर्शी जावन हांवें काम केलें. मागीर दुसरे आशिल्ले एकलो भंडारी म्हणून आसलो प्रतिनिधी असो के पैसो प्रतिनिधी भंडारी तेजें नांव मात उडयना म्हाका सिंडिकेट बँक ब्रेक काडण्याचो वेळ आयला कार्यक्रमाचो. आमच्या मदीं आसा फादर मार्क वर्ल्डर एक कोंकणी अकादमी आतां कशी कितें आसा ताचें मूळ
कर्नाटका कोंकणी भाशा मंडळ आनी ताची चळवळ म्हणून आमकां केदा लागीं बघता तेन्ना अकाडमी बरी पयशे आनी कांय सरकारान कांय अनुदान पूण तांच्या हातांतले पयशे जाल्ले हे पुरा गोवाचे मनीस हांगाचे सारस्वत मनीस क्रिस्तांवांचे एक संघटना म्हणून काम करतले आनीक हात मूळ एक सातोळें एक विकली पेपर काडून न्हू पत्र्याप ताच्या बंदोडी ते कशें उडयतलो एका पत्र्यापान ताका धार्मीक ड्युटी आसल्यार एका पत्रिकेचो संपादक जाल्यार ताका असत आसल्यार कोंकणीचें कितलें काम करियेत चळवळ कशी करियेत म्हणल्यार ते एग्जाम्पल पळय आमी न्यूज कोंकणी भाशेन लेखतना एक ब्रेक काडून घेता हांव आमचे सांगता पळय आमी न्यूज एक ब्रेक कार्यक्रमात आमच्या बघा असा मार्क वर्ल्ड आणि या मार्क वर्ल्डची अकॅडमी आज त्याचा सन्मान करता आणि एक चळवळीकार जाऊन मलगडो कोंकणी चळवळीकार म्हणून सन्मान करता केला अकॅडमी आमच्या पुढे कर्नाटका कोंकणी भाषा मंडळावर झाला आहे 1974 आणि ते उद्घाटन झालं मंगळूरात आणि वटू करताना गोवाच्या केरळाच्या मंगळूरच्या तशें कुंदापूरच्या आणि मुंबईच्या अशे वस्तू सगळ्यांनी झाडाचा पुरो वटू करून केले जाल्यार आज अकॅडमी आसा आनीक आकाशवाणी जावन एक मावशी आडन आकाशवाणी जाल्यार ते राखण्याचे संपदा जावं आनी संपदा जावं असो तांणी कोंकणी प्रोग्राम येवच्या खातीर तांणी मस्त प्रयत्न केला तिचे मात नाही ते ज्ञानपीठ प्रशस्ती आणि असले उसले प्रशस्ती त्या कमिटींची भारत सरकाराच्या समितींत सुमार वर्सां आसले आणि ते सगळ्यांनी ताणें मस्तून रेकमेंड केल्लें आसा आनी ते प्रमुख पात्र ताणें त्या घेतलो आसा त्या देखून कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी आज तांकां सन्मान करता एक महान चळवळीकार म्हणून सन्मान करता त्या देखून आमच्या मध्ये कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचो नवोत रजिस्ट्रार जावन मनोहर कामत नांव आसा सांगता आमचो सदस्य गोपी भट नांव आसा सांगता नवीन नायक नांव आसा तांणी तांकां सन्मान करीत जाय आयच्या दिसा पळयतना लोकांक कशें बगूंक जाय की अरे कोंकणी अकादमी जावन गरम केल्ल्यांक उडास दवरता म्हणल्यार बरी एक फील येवची एक जायची देखून तुमी सन्मान करीत जाय नांव करूं शालो पयले रेशमी शालो ಭಾಳ मैसूर पाका बरी गोड गोड आमचो पत्रे आमी ताका मैसूर पेटोवन वचो आमी नाल्यार दुसरो कोलोय आमी पेटो हाडटा आसल्या एक हांगा फुलां फळां आसात तुमी एकाडमीच्या सगळ्यांनी दिवची आनीक हांवें कोण दिसांनी तुमी आमचे कुठले आमचे वीक्षक सगळी ताळी पडल्यार म्हाका कळीत आसा तुमी उजकार दवरा आनीक हें दिया बूक दिया बुकाचे कडेन एकाडमी म्हळ्यार उपरांत बूक पब्लिकेशन आमचे प्रमुख काम काडिल्लें देखून बूक तांकां भोवमान दिवचे सामान्य प्रक्रिया ती त्या देखून आनी कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी आनी कोंकणी भाशेचे सांगता म्हणून हे कार्यक्रम करता देखून अकादमीच्या तर्फेन आणि आमच्या तर्फेन एक सर्टिफिकेशन ते कडेन दवरलं तांकां ह्या प्रोग्रामाक सन्मान केला म्हणून आणि या संदर्भात सरी जावन आमच्या रजिस्ट्राराक 2 शब्द उलयताय म्हणून उपकार कोंकणी साहित्य अकादमी कशी स्टार्ट जाल्या कशी हाजे प्रोग्राम वाडता येयले म्हणे ಬಗ್ಗೆ रेमंड देखुना आनी आतां सांगून जाल्यार एक कसं म्हळ्यार कोंकणी साहित्य अकादमी देखून आमी मलगड मनशां म्हळ्यार कोण कोंकणी चळवळींनी सहकार केल्लीं कोंकणी अकादमी जावचें कारण जालें कोण की तांकां सोदून केलो जाणां आपली सन्मान करता म्हळ्यार एक व्हडले उद्देशान आमगेले अध्यक्ष जावन आशिल्ले डॉक्टर के जगदीश पै आनी सक्कड जे सदस्यान प्रावट जावन एक कार्यक्रम रूप केल्लें हे कार्यक्रम व्हडले रुपार करता म्हूण आशिल्लें
जाल्यार कोरोना संकश्टा कारणा निमती तितले व्हडले हेजेर आमकां करूं जाय मान्य फादर ವಾಲ್ಡರ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಆನಿ 1932 ಇಸ್ವಿಂತು 1936 ಜನ್ಮಲೇನಿ ಬಜ್ಪೆ ಲಗ್ಗೀಚೆ ಬಡಗ ಎಕ್ಕರ ಗ್ರಾಮ ಅಂತೂ ಜನ್ಮಲೇನಿ 1966 ಇಸ್ವಿಂತು ಪಾದ್ರಪ್ಪ ಜಾವಂತनी दीक्षा घेतली. ताजे नंतर 1972 ಅಂತೂ राखणोचे साप्ताहिकाचे संपादक जावन मागीर 74 इस्वींत कोंकणी भाषा मंडळाचे जे स्थापक सदस्य आणि खजांजी जावन आनी काम केलें आसा. खाली ಕೆಲವು जन कशें म्हळ्यार संघटनेन मात्र मुखार आसता ती साहित्य तांतू चिक्के मागशें आसता ती म्हळ्यार दोनी मेळटा जाल्यार साहित्य दृश्टींतू आनी सुमार पुस्तक बरें सुमार कोंकणी भाशेंतू कन्नडांतू मस्त पुस्तकांनी बरोवन साहित्य अशें तांगेले धर्माचे बग्गे धार्मीक प्रवचन हें पुरा दिवन आशिल्लें आनी मलगड मनशां 85 ವರ್ಷದ ತನಕ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ವಯೋಸಹಜ ನಿಂತು ಕೆಲವು ವಿಸರ್ತ ಸಮ म्हणायचे आमगेले विसरू नका तेंची जाल्यार उलयता पुरा आनी तशें हांव न्हू जाल्यार आतां आमगेले प्रायाचे हें पळयतना तांणी आनी काही उत्साही रुपार आसा आमी तांगेले प्रारंभ येवन अशी जी उलयतना तांणी तांगेले ಕೆಲವು साहित्याचे आनी काही आमी कशें कोरता म्हळ्यार ಕೆಲವು विशय सांगले तांणी साहित्या विशय तांणी भारी आसक्त जावन आमगेल्या पशी सानापरायाचेर म्हणके मनान चिंतन केलेलें आसा. तसो मलगड मनशाले आमी उडगास करचो तांचे एक सन्मान करचे आमगेले साहित्य कोंकणी साहित्य अकादेमीचे मुख्य कर्तव्य जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार साहित्य अकादेमीक ह्या स्थितीक येवपा जाल्यार हांगेले पुरा त्याग आनी पुरा केलें श्रम आज आमकां पळोवचें मेळ्ळें आनी ताजी जशें की एक आमकां एक सेवा करूं ताची भाग्य मेळ्ळें. तसो मलगड मनशांक आमी एक सन्मान न्हय आमकां तांगेले उडगास आसा तांणी कशें की आमकां काम केलां आमगेले खातीर तांणी मस्त तोंदरे अनुभविसिल्या. कित्याक म्हळ्यार एक संघटन करचें साण काम न्हय बॉम्बे गोवा दुसरे कडेन तातूंत प्रायेक तांकां वेवस्था करचें आनी पुराय जाणां एक मेळीर घेवन खाली एक धर्मान ते 2-3 धर्मांच्या वट करून पुरा तांणी काम केलेलें आसा. हें साहित्य कोंकणी साहित्य अकादेमीक आतां ह्या रुपार येवच्याक तांगेलें एक प्रमुख पात्र जावन आसा. तसो मलगड मनशांक आमी साहित्य अकादेमी तातूंत एक सना मठाचे एक उडगास काडलेलो आसा. तांणी हें संतोशार घेवका म्हूण सांगून अकादेमी परा जावन पुरा अध्यक्ष आनी पदाधिकारी परा जावन हांव मागता तुमकां देव बरें करूं आमगे डॉक्टर जगदीश पै हांणी आज ही कार्यक्रमाक येवका आशिल्लें तांकां अनिवार्य कारणान दुसरे कडेन वचचें अगत्य पडलें निमती तांणी येवचें जायना. तांणी सांगलां हांकां मार्क वाल्डर हांकां तुमी अकादेमी परा जावन म्हगेले एक तांची शुभाशय सांगता आनी हांव आज येवचें जायनातल्याक एक क्षमे दिले हांव सांगलां तांणी. तशें आमगेले सदस्य जावन आशिल्ले गोपाल कृष्ण भटमाम आनी नवीन नायक माम आनी आयिल्ले ती व्हरलें येवका आशिल्लें जाल्यार एक कशें म्हळ्यार पुराय जाणां येवचें आतां जे स्थितीर कश्ट जालां पुराय जाणां वेवहारांत अशें निमती आनी मुखावेल कार्यक्रमांत आमी आनी काही दुसरे जाणांक उडगास काडचे एक कार्यक्रम दवरून घेतला. हे कार्यक्रम निरूपण केलेले रेमंड डिकुन्ना टाकोडे हांकांय आनी हे कार्यक्रम विक्षण केलेले प्रति एक विक्षण केलेल्यांकय मागीर ह्या V4 समूह माध्यमांच्याकय पुराय जाणांक हांव अकादेमी तर्फेन धन्यवाद सांगता. धन्यवाद मामू. गोपी मामा नवी मामा आपले उलयत जाल्यार गोपी मामू एक 2 शब्द. प्रथम जावन हें चळवळीकाराचे संघात मुलाखत कार्यक्रम आयोजन केलेल्या रेमंड डिकन मामा मस्त हांव अभिनंदन करता. कित्याक म्हळ्यार असले कार्यक्रमा निमित्त मुखारची जनरेशनाक फुडल्या पिळगेन केलें तसलें कसं एक कार्य की ताजे बद्दल कळटा मात न्ही तांगेलें एक मार्गदर्शन आनी एक इन्स्पिरेशन मेळटा. तशीची वॉल्टर मलगड जावन आसा 85 वर्स हांकां एक सन्मान करचे आमी अकादेमी प्रतिनिधी जावन कोरेस सोळारी आमकां त्या भौशा आनी केलेल्या चळवळीक आंदोलनाक आमगेलो मस्त सान प्राय हांकां सन्मान करचे प्राय न्ही. एक आमगेलांत एक वाक्य आसा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन म्हणून तांणी केलेलें तसलें आंदोलना वेळार तुमी सांगलें अनुदान कसलें मेळनाशिल्लें जाल्यार तांणी किशे तुलान घालून दुड्डू घालून आमगेले एक भास आमगेले एक भाश म्हळ्यार अवसूल समानती ही अवसूल समान भाश वरोवका मुखारची जनरेशनाक ताजें एक महत्व कळका मात न्ही आमगे देशांत एक योग्य
स्थानमान मेळका म्हणून त्यांनी केलेलं कसं आंदोलन असकी कसं चळवळ असकी आमगेल तसले योजनांक मस्त ते स्फूर्ती आज तांकां 85 जावन वर्षां पुरो जाल्यार तांगेल चिंतन युवा आसा युवक मात्र न्ही प्राय अंत युवा न्ही तांगेल चिंतन युवा जावका तशें आजीक तांणी उलयतना आमकां मस्त एक उत्साह मेळटा आमगेल तसल्यांक कशें म्हळ्यार एक मार्गदर्शन मान न्ही एक प्रोत्साह आनी उत्तेजन आमगेल तसल्या योजनांक मस्त एक उत्तेजन मेळटा मात्र न्ही एक मड्ड्यारूक एक शशी वोवका जाल्यार ताजें फल तांकां मेळना मुखारचे जनरेशना मेळचें ते एक शशी एक मड्ड्यारूक तांणी वोयल आसा त्या मुखारची फल योग्य आमगेले एक कोंकणी सगळ्यांक मेळ्ळो आनी आमगेली भास कशें म्हळ्यार भाविक्यता जावन आशिल्ली एक भास हिंदू मुसलमान क्रिस्त 3 लोकांनी उलयत आसले एक भास आमगेले कोंकणी मनशाक आमकां मस्त अभिमान जाता तातूंय असले एक मलगड्यान चळवळी केल्या निमित्ताची आमगेले एक भाशेक एक स्थानमान मेळ्ळा आमगेले तसल्यान आनी वीक्षक कोण हे कार्यक्रम पळयता आसकी सगळ्यांनी मेळ न्हू हे भास वरोवका आनी असल कार्यक्रम आनी मुखारीत जावका मस्त साधकाले परिचय तुमकां रेमंड डिकोना मामान कोरका म्हणून सांगून ह्या कार्यक्रमाक आमकां आपयला मस्त धन्यवाद दिता धन्यवाद नवीन नायक आसा पयर तेगेलो आज्य आशिल्लो सन्मानीत आज हे वापस आमगेलो आनी हांव आज लेखक आसा जाल्यार तांगेलो अशें ताणी तरबेती दिल्ल्या तशें जाल्यार हांव लेखक कोंकणी बरोवता आसा त्या देखून असले एक मलगड्याक एक दोन नवीन मामाने उलोवता सुभाष अपेक्षा कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी मंगळूर आम्ही मस्त सकड असले पुरो कार्यक्रम करता एक योजने घाला तांतू मुख्य जावन रेमंड मामान एक मीट दी ऑथर म्हणून सांगून एक कार्यक्रमाचे एक रूपरेषे कोरून तांणी सांगले सुद्दां आमकां बारीक खूश जालें म्हळ्यार रेमंड मामाला तूं दाखोवन आमकां केलो जनाक असले मलगड्याले एक सेवे करचे एक भाग्य मेळटा असले तांणी कोंकणीक कितली सेवे केला तांतू आयचे आमगेले वाल्टर मामाक मेळटना तूं बारीक खूश जालें तांतू तांणी आमी सुरवेक इंटरव्यू जावचे पयशे फुडें तांगेले उलयले तेन्ना एक अर्द घंटो 1 घंटो आसता म्हणटना तितलो भितर आमगेले तितलें सांगचें जायना म्हूण तांणी खुशेरेक सांगलें ते एक म्हळ्यार तांगे तितलो अगाध एक कसन आसा तांगेलें ज्ञान आनी तांगेलें तांणी केलेलें एक साधन 1 घंटे भितर एक तो कंप्लीट कवर करूं जायना जाल्यार आमगेले एक समयाचे हे संदर्भ पळोवन घेवन तांगेले एक परिचय म्हळ्यार तांगेले एक आमकां नेक्स्ट आमगेले येवचे एक पिळगेक तांकां पुराय तो कळका तांणी केलेलें साधन कळका आनी मुखारसून असल आनी मुखारसून आमकां तांगेलें एक मार्गदर्शन आनी आशिर्वाद आमगेले एकाडेमीक आमी आमकां प्रत्येकल्यांक जावं तसल मलगड्याले आशिर्वाद आमकां जावका म्हणून सांगून आनी तांकां तांगेले आयुश्य आरोग्याक देवाले प्रार्थनेक देवाला मागून घेता तांणी तांगेले एक सर्व रितीय तांचे एक संतोषारी तांणी तांगेले एक जीवन कोरता म्हणून सांगून देवाला देव बरें करूं देव बरें करूं देव बरें करूं सन्मान केले तक्षण 2 सेंटेन्स उलोवचे एक नियम दोनूच सेंटेन्स मागीर तुमचे कंटिन्युएशन संदर्शन मागीर आसा त्या कर्नाटक कोंकणी अकादमीच्या रजिस्ट्रार आनीक सांद्यानो तुमी म्हाका सन्मान केल्ल्या खातीर आनीक रेमंड डिकोनाच्या मुखेलपणान तुमी हांगासर येवन म्हाका सन्मान केल्ल्या खातीर हांव तुमकां आभारी जावन आसा मस्त देव बरें करूं तुमकां तुमी कोंकणीचें काम मुंदसून व्हरतात आनीक चड पळाबरीत तें जायचें आनी चड कोंकणी लोकांक तें उपकारचें बरी कोंकणी लोकांक कोंकणी शिकोवन कोंकणी उलोवन कोंकणी बरोवन साहित्य रचन करचे बरी तुमी उत्तेजन दितात म्हणली चिंतना म्हज्या मतीक आयली आनी ह्या खातीर तुमकां आभारी जावन आसा देव बरें करूं म्हणटा आनी वीक्षकांकय चड बरें मागता कोंकणी तुमी उलय जाय शिका जाय आनी मुखार व्हरा जाय कित्याक ती आमची मायभास आनीक पुर्वजांनी आमकां आमी कर्नाटकांत कोंकणी नातले तरी गोंयांत रत्नागिरी तावन गोंयांत आयिल्ले म्हणून आमकां चरित्र सांगता गोंयांत तावन हांगा आयिल्ले कर्नाटका आयिल्ले म्हूण सांगता आनी हांगा आयिल्ल्या सगळ्यांनी क्रिस्तांवांनी हिंदू भावांनी सरस्वतांनी गौडांनी आनीक कुडमी लोक आनीक हेर सबार 40 आनी 2 पंगड कोंकणी उलोवचे आसात कर्नाटकांत हे सकट भोव आपुरबायेन आमी एकवटून सांगता मेळोवन मुखार वचूंक जाय कोंकणी भाशा मंडळ आमी सुरू करतानाय होच उद्देश मतीन धरलो त्या खातीर जाता इतलें जालें सारस्वतांक आनीक हेर पंगडाच्यांक आमी सांगता हाडूंक प्रयत्न केल्ले आनी सबार आयिल्ले अखिल भारत कोंकणी साहित्य परिशद चे बसका
मंगळुरांत 1970 आनी 26 जाल्ल्या वेळार 3-4 हजार लोक आयिल्लो आनीक त्या वेळार म्हाका भाशण करूंक एक अवकाश मेळ्ळो भारी वता संतोशान हांव त्या वेळार बरयल्लो आतां हांवें म्हाका तो जिव जिव उडो आसा मागीर आमी बेंगळूर असलो एक सम्मेलन आसा केल्लो मणिपाल केल्लो कोच्चीनी गेल्ले हांव गोंयांय गेल्ले हांव बस सांगन आमी हांगा तावन येताले हांव चापरा देखो आसता मुखेलपणान आनीक हेर कोंकणी मुखेल्यांच्या सांगात आमी मेळून येताले हांव तशेंच कोंकणी केंद्र सरकारान मान्यताय दिवच्या खातीर हांगासर आमी जाता केल्या रट्ट्या समिती आट्ट्या समिती म्हणून सकयल परत समित्यो करून आमी पुरशांव काडल्यात कर्नाटकाच्या मुखेलमंत्रीक आनी हेर मंत्रीक आयिल्ले हांगासर भेटेक आयिल्ल्या वेळार आमी तांकां मानवय दिल्यात आनी पेपरांनी बरयलां पुरशांव आनी कार्ड आमी विचारलां आनी आमकां तें आमी मागिल्लें आमकां मेळ्ळां आमकां हांगाच्या मंगळूर आकाशवाणीर म्हाका आनी बी बाळिगाक सलाह प्रोग्राम समितीचे सलाह समिती म्हणून नेमक केल्ले उपरांत केंद्र साहित्य अकादमीचे सलाहदार म्हणून नेमक केले आनीक गोंयांत तावणी आमकां बरो पुरस्कार मेळ्ळो आनीक थंय तावन म्हाका सन्मान केल्लो तांणी आनीक हेर सकट संगतीनी म्हाका वर्तो अभिमान आनी संतोश भोगता कोंकणी खातीर हांवें कांय इल्लेशे ल्हानशी आळिल्ला सेवे म्हणटात इल्ली सेवा केल्या जाल्यारय म्हाका वर्ता तरान तुमी आज उडास दवरून हांगा आयल्यात आनी म्हाका मान केल्ल्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ताका बरें मागता आमी कोंकणी साहित्य अकादमी सन्मान केलो आनी हांगासर तांकां आमी ह्या संदर्भात अभिनंदन पटयलें कोंकणी क्षेत्रांत एक ब्रेक घेतलो स्वागत बघू कोंकणी भाषेत लेखक या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आता मार्क वाल्टर आमी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमींत तांकां सन्मान केलो आनीक तांणी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आराम जावंक कर्नाटक भाशा मंडळ कितली गरज आसली आनी ते कशें परत केलें म्हणल्या विशयी विवरण दिलो आनी तांणी हाच्या सांगता आमकां आज हांगासर हे कार्यक्रम करूंक वेवस्था केलो फादर अनिल आसा तुमकां स्वागत म्हणटा फादर अनिल आनीक एक तांणी एक लेखकाचो समुदाय बांदून हाडला कोंकणीचो नाटपणांतू तांणी 1907-22 इसवेन तावन संपादक जाल्या नंतर आरंभ केले कितें म्हळ्यार मुखल्या पिळगेक म्हळ्यार आमी मात न्हय एक्सटेंडेड फॅमिली कोंकणींत आसोच जाय म्हणल्या खातीर तांणी लेखकांक तरबेती दिवंक सुरू केली आनी ताच्या खातीर लेखकाची तरबेती शाळा हर एक वर्सा करूंक सुरू केली तांणी जावन सुमारशे लेखक म्हणजे तले सिजेस्ता कडेन म्हाका पंद्रेबागर्शीर हाडिल्लो उडाचा म्हाका आनी इंट्रोड्यूस केल्या नंतर म्हाका तो हर एकटी आयिल्ले तेन्ना हांव कोडयाळांत राखणो प्रचाराक करूंक येतना म्हाका 10 रुपया दितालो ते वेळार 10 रुपया म्हळ्यार व्हडली गजाल कित्याक म्हळ्यार तांणी BJP चलतनाक आनी तांकां म्हज्या रिल्ले सडती दिवचे आसली म्हळ्यार ताटी ते त्या वेळाची गजल त्या देखून तांणी ती तरबेती शाळा विशयांत आयचे लेखका विशयान उलयचे 1970 आनीक 2 इसवेंत हांव संपादक जाल्लो तो त्या वेळार एक 10-12 जाण कोंकणी बरोवपी आसले पाउस्तीन सोदू फेलिक्स नोरोना आनीक BJP सल्डाना जोसा आल्वारीस A.T. लोबो हे सकट थोडे बरयताले पूण 6 जाणांक तरबेती दी जाय आनी कोंकणी कार्यागारां ह्या वर्कशॉप म्हणटात ती हांवें चलयचें म्हणून म्हाका मन जालें आदी फादर अलेक्झांड्रान असली 1-2-3 शिबिरां चलयल्लीं आनीक तातूंत वासो वालेन्सिया वल्ली वग्गा हे परत तरबेत जाल्ले हांवें त्या वेळाचे प्रख्यात कादंबरीकर्त मागीर कवी आनीक निबंध बरयणार हांकां सकट सांगता हाडून ही तरबेती शिबिरां सुमार 10-12 कोणना त्या 15 वर्सांनी हांव संपादक जावन आशिल्ल्या 13 वर्सांनी हांवें संघटन केली तातूंत तरबेत जाल्ले सुमार आतां उणें म्हळ्यार 50 वयर बरोवपी आसात बरें बरयतात तातूंत थोड्यांची नांवां सांगची जाल्यार डॉक्टर एडवर्ड नजरेत डॉल पिकासिया मॅक्स केलराय जेराल्ड पिंटो कल्याणपुरू
हेरी पिंटो आणि श्रीमती आयरीन पिंटो, कवी वाइटस प्रभुदास पिंटो, अंतोन लुइस, फ्रांसिस सल्दान्य, थॉमस मिस्कित, सिरिलजी सिक्वेरा, हर्मन नरोना, राफेल राणा, एच.जे. नरोना, मागीर ग्लोबी रस्किना, शार्लेट तावरो आनीक मेरी शेनॉय ही पुरा उपरांत कोंकणी बरोवपी जाल्यो तांणी बरयलें. तशेंच हेरांनी बरयलां. तांची सगळ्यांची नांवां आतां म्हाका उडासाक येनात. ह्या सगळ्या तरबेती शिबिरांत पात्र घेतल्या वरी 3 दिसांची तरबेती शिबिरांत मांडून हाडटालो. पदवा इस्कॉलांत मागीर फातिमा रिट्रीट हावज जेप्पू हांगा तांकां रावोवंक वेवस्था करतालो. आनीक सकाळीं तावन सांज म्हणसर भाशणां, तर्क सभा, कवी संमेळ हे पुरा मांडून हाडटालो. ह्या वरवीं तांकां तरबेती मेळ्ळी आनी मस्त संतोशान उपरांत तांणी कोंकणीची सेवा केली. हे म्हाका वर्त्याक ददुस्कायेचो विचार जावन आसा हो. तशेंच कोंकणी साहित्य अकादेमी हांगासर स्थापन जाल्या उपरांत 1-2 वर्सां हांव ताचो संदो जावन आशिल्लो. आनीक बस्ती वामन सेनेच्या काळार ताच्या उपरांत ताच्या पयलें बी बाळेगा आसतना, ताच्या उपरांत फादर अलेक्झांडर सोजा आसतना, आनीक एरिको झैरियो आसतना, आनीक हे परा अध्यक्ष जानासतनाय हांव थंय तांकां मेळटालो. आनीक सांजो न्हय जाल्यारय कार्यक्रमांनी भाग घेतालो, भाशणांय दिल्यात. तशेंच हांवें उडास सांगलें ज्ञानपीठ एवॉर्ड, TMAPI कोंकणी फावंडेशन मणिपाल, आनीक संदेशा मंगळूर, आनीक हांगा वर्ल्ड कोंकणी सेंटर शक्तीनगर हांचे पुरा एवॉर्ड कमिटीचो प्रशस्त्यो दिवच्या समितीचोय सांदो जावन हांवें प्रशस्तेक नांवां आनीक सोदून कोणाक दी जाय म्हणून हांवें शिफारस केल्ली. आनीक ती तांणी शिफारस घेतिल्ली. अशें साबार जाणांक प्रशस्त मेळोवंक म्हाका हांवें हें कारण म्हणून म्हाका सांगूंक संतोश भोगता. ह्या सर कोंकणी कामा खातीर म्हाका जायते बरेपणी म्हाकाच लाभलां. हांव म्हजी कोंकणी भास आनी बरोवची रीत सुदारल्या आनी हांव हे कोंकणी बरोवपी जालां जाल्यार ह्या कोंकणी कार्यागारा वरवीं आनी हेर कोंकणी बरोवप्यांच्या सहकारा वरवीं आनी सांगाता संमेलनांनी आनी पुरा पात्र घेवंक गोंयां, कोच्चीन, बेंगळुरू, मणिपाल पुरा गेल्ले वरवीं म्हाका हें बरेपण जालां म्हणून हांव लेखतां. ह्या खातीर हांव म्हज्या सांगात्यांचो उपकार बावडतां. मार्कोल्ड तुम्ही हे पुरा कोंकणीचें काम करतना तुमचें वैयक्तीक बरेपण कांय पळयल्लें ना. कित्याक म्हळ्यार 13 वर्सां तुमी संपादक जाल्यारय तुमचे कडेन सोडण्यातना कांय दिसलें ना. त्या देखून तुमच्या भलायके खातीर आमी मागता तुमच्या मुखल्या सगळ्या जिवितांत हांगा तुमी खंय वस्ती करतात थंय तुमकां बरी सेवा, बरो मोग आनीक तुमी केल्ल्या सगळ्याचे चड देव तुमकां आशिर्वादाने बरो दी आनी तुमकां जाय जाल्लें पुरा तुमच्या मतीक कशें जाय पळय तशें तो देव मेळच्या बरें करून म्हणून कोंकणी भाशेन नखेत्र कार्यक्रमाक तुमी आयिल्ल्या खातीर आनी हे कार्यक्रमांत चलोवंक हांगासर पावल्या खातीर तुमकां देव बरें म्हणटा. चोर वीक्षका तर्फे कोंकणी भाशेन नखेत्र हर एक ब्रेस्तारा दीस संजे 7 ते 8 वरां म्हणसर V4 न्यूजांत लक्ष्मण कुंदर हांची शिबंदी आमकां एकच कोंकणी कार्यक्रम तांचे दारचे ते करूंक अवकाश करून वयतात आनीक ताचे सगळो खर्च ते पळयतात. हे पोटी अकाडेमीन कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमीनी हे कार्यक्रम प्रायोजीत करून आमकां ताचो अवकाश करून दिला. तांकां आनी अकाडेमीक समेस्तां देव बरें म्हणटा. संघ अनिलाक विशेश जावन आमचे सांगता हांगासर हें कार्य करूंक सांगा दिल्या खातीर देव बरें म्हणटा. आनीक आयचो दीस ब्रेस्तार कोंकणी भाशेन नखेत्र ह्या कार्यक्रमांत चड कोंकणी लोक बसून हे कार्यक्रम तुमी विक्षण केलें तुमकां समेस्तां म्हणून देव बरें म्हणटा. हांव रेमंड कडेन परत मेळटा परत ब्रेस्तारा परत आनी एका सगळ्यात व्हड मनशा सांगता. देव बरें.